नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सुलेमानाक बंदखणींतल्यान पळपाक मजत करपी कॉन्स्टेबल अमित नायकाक पुलिशेन हाडलो गोंयांत। सेवेंतल्यानूय वडयलो काडून क्रायम ब्रांचीचे कस्टडींतल्यान भायर काडून अमितान सुलेमानाक सोडिल्लो। कर्नाटकांत सिद्दीकीचो सोद सुरू। कुंदन फळारी आड अविश्वासाचे बंड जाले थंड। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेशाध्यक्ष तानावडे नगरसेवकांची बसका घेवन तांचे मदले मतभेद केले पयस। काँग्रेसीक लागून आडकून पडले गोयचे एसटी रिझर्वेशन बिल। सांगता राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे। मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो पूण केन्ना जातलो ते मात सांगले ना। मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान पिळगांवचे शेतकार तिडकले। खणीची येरादारी बेकायदेशीर आसा उबारतले खर पावला पिळगांवच्या शेतकारांची शिटकावणी। नोकर भरती वेळार मोठ्या प्रमाणात जाता भ्रष्टाचार। सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरतीचेर काडची श्वेतपत्रिका आपाची मागणी। आणि मडगाव बायपास ते कुंकळी रस्त्या खातीर केंद्राकडल्यान 747 कोटी मंजूर। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन ट्विटाच्या माध्यमांतल्यान दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य आरोपी सुलेमान सिद्दीकीक बंदखणींतल्यान पळपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाक सेवेंतल्यान काडून उडयला। हुबळी पुलिशेक शरण गेल्ल्या अमिताक शेनवारा सांजे गोंय पुलिशेन अटक करून हाडलो। पळोवया पुराय बातमी। जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकीक बंद खणींतल्यान पळपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाक शेनवारा सांजे पुलिशेन गोंयांत हाडलो। सुलेमान सिद्दीकीक क्रायम ब्रांचीचे कस्टडींतल्यान भायर काडून अमितान ताका कर्नाटकान व्हरून सोडिल्लो। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुलेमानान खंय अमिताक 3 कोटी रुपयाचे हायस दाखयल्ले। ताकाच लागून घडये अमितान ताका पळपाक मजत केली आसुये। पूण कर्नाटकात पावले उपरांत सुलेमानान अमिताकूय तोपी घाली। दुचाकी वेल्यान देंवले उपरांत सिद्दीकीन पळ काडलो। उपरांत अमिताक ना विलाजान हुबळी पुलिशेक शरण येवचो पडलो। गोंय पुलिशेक हो प्रकार कळ्ळे उपरांत तांणी हुबळी वचून अमिताक ताब्यात घेतलो। शेनवारा सांजे ताका गोंयांत हाडलो। सुलेमान सिद्दीकी जो लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाचो जो मुख्य आरोपी आशिल्लो तो काल रातचो तेणें क्रायम ब्रांचाचे कस्टडींतल्यान पळ मारली आनी ताका हेल्प करपाक एक जो IRBचो कॉन्स्टेबल अमित नायक तेजें नांव जो मूळ कारवारचो तो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो त्या कॉन्स्टेबलान ताका हेल्प केली आनी ताका आपले बायकान आउट ऑफ गोवा कर्नाटकाक व्हरोन ताका पळ मारपाक हेल्प केली। तशीच आतां जो अमित नायक आसा तेणें काल रातचो सुमार हुबळी पुलीस स्टेशनार वचोन आपल्याक सरेंडर केलो आनी हुबळी पुलीस स्टेशना वयल्यान जेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस जे कंप्लेन आशिल्ली ती ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आशिल्ली जेन्ना ओल्ड गोवाचे पुलीस जेन्ना हुबळी पावले आनी हुबळी पावोन ताका सरेंडर केल्लो अमित नायकाक अरेस्ट केलो आनी आयज सांजचो सुमारे 5 वरांचेर सुमार 5:15 ह्या टायमाचेर सुमार जो अमित नायक आसा तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार हांगा पावलेलो आसा आनीक जी तेजी फुडली जी इन्क्वायरी आसा ती ओल्ड गोवा पुलीस हांगा करतात। सद्याक ताका GMCन मेडिकला खातीर व्हेल्लो आसा आनीक जो फुडलो तेजी इन्क्वायरी आसा फुडली जी सगळी चवकशी आसा इवन सुलेमान सिद्दीकीचे फुडें आतां सुलेमान सिद्दीकी आसा तरी खंय तेजो नेटान शोध करप आमच्या गोवा पुलिसाचे चालू आसा। ही जी केस आसा ही केस आमी इन डिटेल जी आमकां जी म्हायती मेळटा ती आमी तुमचे कडेन पावयत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही ओल्ड गोवासून गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर। दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड अविश्वास बंड निमणे थंड जाले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेवन तांचे मदले मतभेद पयस केले खंय ताका लागून अविश्वास थारावाचेर 17 तारखेर जावपा आशिल्ल्या बसकेक कोणूच हजर रावचो ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड घातिल्ल्या अविश्वास थारावाचे बंड निमणे थंड जालेत। ताका लागून फळारीची खुर्ची सद्याक तरी साल्वार जाल्या। कुंदन फळारी आड घातिल्ल्या अविश्वास थारावा विशयी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन शेनवारा दिवचल पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेतली। ह्या बसकेत सगळ्या नगरसेवकांमधले अंतर्गत मतभेद पयस केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले।
काय ना बिचोलीतल्या कावन्सिलरांच्या मदीं बारीक सारीक डिस्प्यूट आसलो तो डिस्प्यूट सोंपला आनी तांच्यांनी अविश्वास ठराव आसा दिसता कोणूच अविश्वास ठरावाच्या इलेक्शनाक वयचे ना. अविश्वास ठराव बारगळो बाकीचे कितें ठरोवपाचें तितकें भारतीय जनता पार्टी मागीर डिसिजन घेतली. सगळ्या 14 एकीकडे. आज आमचे बिचोली म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्षाच्या घरात अविश्वास ठराव केल्लो आनी त्यामुळे आज हांव आनी मुख्यमंत्री आमचे हांगासले आमदार आदले आमदार मंडळाचे आमचे अध्यक्ष सरचिटणीस सगळ्या कावन्सिलरांक आपयले आनी त्यामुळे त्यांच्या भितर ते मिसअंडरस्टँडींग ते सगळे त्यांचे उलोवन डिस्कस करून विशय सोंपयल्लो आसा आनी अविश्वास ठराव जो त्यांनी दाखल केला त्याची तारीखूय लागिल्ली पूण एक सर्वमान्य ठरलेले आसा की कोणूच त्यारी वचचे ना आनी सगळे एक संघ आसा आनी त्या संदर्भात फुडें ते कितें करपाक जाय तें सगळें हें जालें नंतर आता ठरला की सीएम आणि तानावडे बीजेपीचे अध्यक्ष तानावडेन सांगला आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी की सद्याक मिटींग हे करतले आणि फुडें परत डिसिजन घेतले की कोण जातलो तुमचो पळय आतां कितें जाता तें फुडें पूण कितें पार्टीचें डिसिजन कितें आसतलें तें फायनल आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे अधिवेशन बरे तरेन चल्लें जाल्यार आतां ना जाल्यार गोंयचें एसटी रिजर्वेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मेरेन फुडें वचूं येता असो दुबाव राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला. वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेस राज्यसभेत बोवाळ घालता ताका लागून अधिवेशन तेहकूब जायत आसा. ताकाच लागून गोंयचें एसटी रिजर्वेशन बील आडकून पडिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो पूण केन्ना जातलो तें मात तानावडेन सांगूंक जाय. गोंयच्यो आमच्यो एसटी रिजर्वेशनाचे बऱ्याचदा कशें जालें की गेले 2-3 आठवडे काँग्रेस वेगवेगळे मुद्दे फुडें काडटा आनी एडजॉर्न करत आसा आनी त्यामुळे बरोचसो कामकाज जो आसा ही बिलां वगैरे पास जावपाची उरता आनी त्यामुळे आठवडो जर बऱ्या तरेन चल्लें आसत तर कदाचित ह्या किंवा बजेट सेशनात आमकां गोंयच्या संदर्भात एसटी जे रिजर्वेशनचे बील आसा त्या संदर्भात आमकां चड इंट्रस्ट आसा आनी त्यामुळे ते ऑलरेडी लिस्टेड आसा पण लोकसभा राज्यसभा एडजॉर्न जायत आसा. काँग्रेस बॉल घालता वेगवेगळ्या विशयाचेर आणि म्हणून ते पुढे होते. मंत्रिमंडळ रिशफल कदाचित आता तशा अजूनपर्यंत तरी हे ना पण त्यांना तरी लागतं. पिळगांव सारमानस ह्या भौशीक रस्त्यावयल्यान सुरू केल्ली मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आणि न्यायालयाचो अवमान करपी आसा असो दावो आंदोलन करपी पिळगांवच्या शेतकारांनी केला. वेळ येतकीच आमी फुडली पावलां उखलतले अशेंय शेतकारांनी स्पश्ट केला. वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलचे वेदांता मिना खणीचेर निमणे मिनाची येरादारी सुरू जाल्या. मिनाची येरादारी करपी ट्रक शुक्रारा दनपारच्यान रस्त्याचेर देंवले. मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आंदोलन करपी शेतकारांनी दिल्ली. मात आंदोलन करपी शेतकार अजून तरी शांत आसात. मजगतीं शेनवारा दुसऱ्या दिसा दनपार मेरेन मिनाची येरादारी नेट्टान सुरू आशिल्ली. जो ट्रान्सपोर्ट हो चालू जाला पळय हो बेकायदेशीर चालू जाला असो आमकां तरी दिसता. कित्याक तर कलेक्टराची तितून ऑर्डर ना जावं आमच्या DGMची ऑर्डर भितर ना आनी तेंच्यांनी जे पिटिशन आतां फाल्यां घातलां तेजें हियरींग जें आसा तें सोमाराक आसा आनी आमी घातलेलें आसा तें सोमाराक तेंच्यांनी हें दवरलां. आतां तें पिटिशन घातलां आसतना तेंच्यांनी हांगासून जर तो ट्रान्सपोर्ट चालू केला जाल्यार तो इनलिगलूच आसा. कित्याक तेणी कोर्टाचो तो भंग केल्लो आसा एक म्हटल्यार आनी आयज तो हो ट्रान्सपोर्ट इनलिगल चालू केला म्हणून दाखोवन दिता हे पुलीसूच आमचे जे सरकाराची जी यंत्रणा आसा पळय ती दाखोवन दिता. कित्याक जर तूं कायदेशीर आसलो जाल्यार तुका कोणूच हांगासर आलोवचो नासलो जावं पुलीस फोर्स दवरचो नासलो. म्हाका दिसता हें अशें आसा की ह्या पुलिसांचो आमकां भंय घालून हे जे कितें व्हरपाचें तेंचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. ह्या मुख्य रस्त्यान व्हरपाक चालू केल्लो आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जो पर्यंत आमी कित्याक ओगी रावल्या जो पर्यंत आमचो मंगळ सोमार पर्यंत रिजल्ट येना तो पर्यंत आमी हांगासर कांयच करचें ना. थंडपणी रावतले तेंकां काम चालूच दवरून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. फाल्यां अशें जावं नाका कोर्टाचो निर्णय येयलो आनी ते बॅन जाले अशें आमचेर मात दोश दवरूं नाका. कित्याक आमी पयलींच तुमकां वॉर्न केल्लेलें आसलें की तुमी ट्रान्सपोर्ट जो आसा त्यो आमच्यो मागण्यो कितें आसा त्यो पूर्ण जाल्या शिवाय तुमी कशेंच व्हरो नाका म्हणून.
सो ताका लागून आमी फक्त सोमार पर्यंत वाट पळयतले आनी सोमाराक मागीर जो निर्णय कितें येतलो पळय तेज्या उपरांत आमची स्टेप घेतले. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या तरणाट्यांक गोवा शिपयार्ड आनी मुरगांव बंदरांत नोकऱ्यो दिनात. हे कंपनींनी फक्त गोंया भायल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दितात. देखून गोंयांत जावपी सरकारी तशेंच खाजगी नोकर भरतीचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. गोवा शिपयार्डान जे पोस्ट सुद्दां एडवर्टायज जाल्ले ताजे सगळे स्टेप्स फॉलो करून सुद्दां जेन्ना गोंयकार लास्ट लेवल पर्यंत पावले तेन्ना एक पोस्ट स्क्रॅप करून गेले. इंडियन पोस्ट्स जातून एक्चुअली लोकल मनीस सगळ्यांक चड बरें काम करूंक शकता तातूंत सुद्दां महाराष्ट्राचे लोक हाडून दवरिल्ले आसा. दीज आर ऑल सेंट्रल एजन्सीज. त्या भायर स्टेट लेवल एजन्सीजान स्टेट लेवल गव्हर्मेंट जॉब्साचे सुद्दां तांणी सामको जॉब स्कॅमा भायर सुद्दां कितले डिफिकल्ट करून घेतला ते तुमी पळयलां. हालींच MTS आनी LDCचे पोस्ट एडवर्टायज जाल्ले तातूंत व्हेरी फ्यू पीपल कूड अप्लाय. कित्याक तातूंत लिपून भारतीय जनता पार्टी सरकारान रिक्रुटमेंट रुल्सान चेंज केली अँड दे हॅव रेस्ट्रिक्टेड इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लायींग फॉर दीज एंट्री लेवल जॉब्स बाय डिमांडींग 1 year एक्सपिरियन्स. आनी 1 एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जाय तांकां फ्रॉम एन एम्प्लॉयर हू इज registered with the labor department and who can prove that this person was actually working for them as per their registration of shops and establishment. सो इतलें स्ट्रिंजंट करून दवरला. आतां 12वेचो भुरगो जो कदाचित कॉलेजीन एडमिशन घेवन फुडें शिकपाक चालू केल्ले आसत पूण हो पोस्ट आयला म्हणून कितें तरी आपल्याक इनकम मेळटलें, फॅमिलीक सपोर्ट करूंक मेळटलो म्हणून इफ ही वॉन्ट्स टू अप्लाय फॉर दीस ही इज अनेबल, ही इज इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो आज आमी पळयता की ऑल अरावंड भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत is trying to eliminate Goans in government jobs in Goa, whether state government or central government. So we condemn this and we demand that in the next assembly session, Dr. Pramod Sawant give a white paper and give us data on how many jobs are there in state level and government, central government level, and what is his plan to reduce the unemployment rate in Goa for the youth. मडगांव बायपास ते कुंकळे मेरेनच्या 7.24 किलोमीटर रस्त्या खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. हातूंत 4.45 किलोमीटर लांबीच्या 6 लेन फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसा. ह्या रस्त्याच्या 4 लेनीक लागून काणकोणा कुंकळे रस्त्याची जोडणी सुदारतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी ट्वीट करून ही माहिती दिल्या. बेनोर्डे, कोर्डे आनी बार्शे वाठारांतल्या लोकांक हे 4 लेन रस्त्याचो फायदो जातलो. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक कुंकळे वा मडगांव बेगीन पावपाक मजत जातली. मडगांव बायपास ते कुंकळे मेरेन 7.24 किलोमीटर रस्त्याचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी 747 कोटी रुपया मंजूर केल्लेले आसा आनी हातून 4.45 किलोमीटर लांबीची 6 लेनीचो फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसतलो अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. ह्या रस्त्याच्या 4 लेनीक लागून काणकोणा कुंकळे रस्त्याची जोडणी जी आसा ती म्हणजे सुरळीत जातली अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. हे जे तांच्यांनी म्हणजे सांगलेले आसा ते आपले जे ट्वीट करून हे तांच्यांनी म्हणजे ही 6 लेनीची जे आसतली ती तांच्यांनी सांगलेले आसा. जाल्यार मडगांव बायपास ते कुंकळे मेरेनचो जे 7.24 किलोमीटरचे रस्ते जे आसा ते आतां म्हणजे व्हड जातले आनी तातूंत तांच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे तातूंत सुद्दां फ्लायओव्हराचो सुद्दां आस्पाव आसतलो अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां. आनी हाचे खातीर तांच्यांनी 747 कोटी रुपया जे आसा ते म्हणजे स्पेंड करतले अशें सुद्दां तांच्यांनी अनाउन्स आपल्या ट्विटान करून सांगलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईद हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत सुमार 250 डायलिसीस युनिट आसप हो हुस्को करपासारको विशय आसा. डायलिसीस युनिट सुरू करप ही खोशयेची गजाल आसली तरी डायलिसीस सेंटर सुरू करप ही निराशेची गजाल. तरणाटी पिळगी आनी ज्येष्ठ नागरीक भलायकेची जतनाय घेवपा विशीं गंभीर नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचे दुयेंतींची संख्या वाडत आसा. दरेकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हॉस्पिटलांतल्या डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावणा वेळार केलें. कारण जे डायलिसीस युनिट सुरू करप हे खूब जाणांक बरी गजाल अशी दिसता. हांव म्हणटलें सुरू करचें पडप ही वायट गजाल. सुरू करता ही बरी गजाल आसा पण सुरू करचें पडप हीच मुळात वायट गजाल आसा.
मुद्दामून म्हणजे आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान सगळीं गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनिट आशिल्लो. मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचे पडटाले आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जेका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत खंय तरी तांकां डायलिसीस घेवची पडटाली. ताज्या पयलीं कोणाकूच डायलिसीस घेवची पडना 70 जाल्या उपरांत. आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले. आज प्रत्येक तालुक्यात म्हणजे डायलिसीस युनिट आमकां सुरू करचो पडटा. हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर दॅन म्हणजे 230 आउट 250 पर्यंत डायलिसीस युनिट आसा. आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना म्हणून लोकांची झगडी आसा. म्हाजो नंबर लागना त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो. आनी हे सगळें दोतोर म्हणटाले देवाक सांगोया म्हणून. हांव म्हणटा देवाक न्हू मनशाकूच सांगूंक जाय की देवाक सांगया आनीक पेशंट येयना जाल्यार पुरो म्हणून. जाल्यार देवाक सांगून कांय फायदो ना. मनशाक सांगपाची गरज आसा. आपलो नंबर केन्ना डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो. आनी तो जर केलो जाल्यारूच आमी म्हणजे ह्या डायलिसिसा पासून वाचूंक शकतले. कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे ज्या जाग्यार 2 ते 3 डायलिसीस युनिट आशिल्ले त्या जाग्यार 250 डायलिसीस युनिट घालचे पडटा. म्हणजे हेका जबाबदार कोण? बरेचशे फावटी बरेच जाण सरकाराक जबाबदार धरतात. रस्तो पाडलेलो सरकार जबाबदार. आनी कितें जाल्यार आतां हांव विचारता डायलिसीस चडशे घेवचे पडटा ताका जबाबदार कोण? म्हणजे आमी स्वातंत्र्यात बीग आयुर्वेदीक डॉक्टर स्वास्थ्य रक्षण स्वताचें आरोग्य रक्षण करप हें आपल्याचेरूच डिपेंड आसा, दुसऱ्याचेर ना. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. आमी प्रिवेंट केलें जाल्यार आमकां क्युअर करचें पडचें ना. पूण आमी प्रिवेंट करपा खातीर कितें करचें पडटा? म्हाका दिसता आमची वेलनेस क्लिनिकां आमी आमच्या प्रत्येक PSC आनी CHCन आसा आमचो वेलनेस दोतोर आसा. तेज्या कडेन पेशंट 2 वयता आनी आमच्या OPDन पेशंट 200 आसता. खरें म्हणजे आपल्याक दुयेंत जावचें न्ही म्हणून कितें करपाक जाय तें पयलीं दोतोरा वचून विचारपाची गरज आसा. शुक्रारा मध्यानराती मडगांवच्या सिंक्रो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या साविनो डिमेलॉनच्या फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो फालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो आनी सुमार 20 लाखांची मालमत्ता वाटायली. उजो लागपाचें कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना. काल सिंक्रो हॉटेल फातोर्डा हांगा साविनो डिमेलो हाज्या फ्लॅटाक उजो लागलो. जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ही फॅमिली खंय तरी भायर गेल्ली आनी ती फंक्शनाक गेल्ली. ती जेन्ना फ्लॅटा कडेन पावली तांकां दिसलें की आपल्या फ्लॅटाक उजो लागला. रोखडेच ताणें फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. 1:13 फायर ब्रिगेडीक कॉल आयलो आनी रोखडीच फायर ब्रिगेडीन थंय वचून उजो पालोवपाचें बचाव कार्य जें आसा तें स्टार्ट केलें. ह्या उज्याक भितर फ्लॅटाक बरेंच लुकसाण जालें. तरी आसतना फायर ब्रिगेडीचे म्हणण्या प्रमाणे तांणी 20 लाखाच्या वयर जी प्रॉपर्टी आसा ती वाचयली. उज्याक भितर एक लॅपटॉप, TV सेट, 2 सोफा, विंडो, एक आर्मार कबड हाजी ही डॅमेज जाल्ली आसा. आनीक हो जो उजो आसा सद्याक ताजें एक्झॅक्ट रिजन कसो लागलो कितें कळपाक शकना. तरी आसतना फायर ब्रिगेड म्हणटा त्या प्रमाणे हाका जें इनवर्टर आशिल्लो तातूंतल्यान हो उजो स्टार्ट जावपाक आसपाक शकता अशें फायर ब्रिगेडीन सांगिल्लें आसा. फायर ब्रिगेडीन मेन म्हणजे एक बेगींतले बेगीन जे रेस्क्यू स्टार्ट केलें आनीक जो मोठो कितें उजो घेवन आनी अनर्थ आशिल्लो तो टाळलो. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. पुलीस उपनिरीक्षक नेल्लन आल्बुकेर्क विश्वेश करपे, निरीक्षक राहुल परब, उपनिरीक्षक विनायक कारेकार, सहाय्यक उपनिरीक्षक भीमराव गावडे, हवालदार विदेश नायक आणि कॉन्स्टेबल कृष्णनाथ चोडणकर हांकां मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यात ही पदकां भेटयतले. दर वर्साप्रमाणे 19 डिसेंबर ह्या दिसा मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल जे आसा ते म्हणजे पुलीस अधिकाऱ्यांक फावो करून दितात. त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्धा 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक हे गोल्ड मेडल जे आसा ते फावो जाल्लेले आसा. आनी ते जे अधिकारी आसा तांचे नांवां जावन आसा DYSP नेरोन, मागीर DYSP विश्वेश करपे, PI राहुल परब, PSI विनायक कारेकर, ASI भीमराव गावडे
गावडे HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल विदेश नाईक आणि PC कृष्णनाथ चोडणकर हांका 19 डिसेंबरा दिसा म्हणजे CM गोल्ड मेडल जी फावो करून दितात ते CM गोल्ड मेडल फावो जाल्लेले आसा आनी त्या 19 डिसेंबर दिसा तांकां हे मेडल फावो करून दितले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद हांव वर्षा आश्वेकर. साक्षात औदुंबर म्हळ्यार रुमडाच्या झाडाचेर सजयल्ली श्री दत्त महाराजाची प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण ठरता. औदुंबरवाडी दिवचलच्या श्री दत्ताच्या देवळा सामकार आशिल्ल्या रुमडाच्या झाडाचेर हे चित्र पळोवपाक मेळटा. दत्त जयंती निमतान फुलां आणि हेर वस्तू वापरून दत्त देवाची प्रतिकृती सजयल्या. ही प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण ठरल्या. श्री दत्त देवाच्या भक्तांचे मजतीन चित्रकार प्रसाद नायक हांणी ही किमया केल्या. मजगती वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत दिवचलच्या दत्त जयंती उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाल्या. ते निमतान श्री दत्ताच्या देवळात वेगवेगळ्या विधीक सुरवात जाल्या. श्री दत्त देवाचे दर्शन घेवपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळा कडेन वळपाक लागल्यात. औदुंबरवाडी दत्त संस्थान खूप पयलीं चालू आसा दिवचले व्हडल्या ग्रामात आनी हांगा एक युनीक अशें कितें जाल्यार दत्त जन्म हो देवळान भितर जायनासतना अगोदर झाडां जातात ती फाटल्यान पळयता आसतली ती प्रतिकृती केल्या ती दत्त जन्म हांगा जाता 5 सुमार सांजचो आनी ही पादुका जी हांगा स्थापन केल्ली पयलीं पासून आसा कितलींशीं वर्सां म्हणजेच म्हाका दिसता तिसरे म्हजो चलो येता आनी चवथी पिढी हांगा येता आनी वातावरण सगळें प्रसन्न आसता आनी बाप्पान म्हणल्यार वामन गांवकार हांगाची जी प्रथा लावन दिल्ली आसा ते प्रमाणे अजून पर्यंत चालू आसा. तांचे मार्गदर्शन आमकां अजून येत आसा आनी 2012 ही नवीन वास्तू जाली, नवीन जीर्णोद्धार जालो आनी ह्या देवळाक आतां 12 वर्सां जाल्लीं आसा आनी सगळ्यांक आव्हान करता की तांच्यांनी तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. खाणेपार गांवठाण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा. रातच्या वेळार पंपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दावो थळाव्यांनी केला. वेचून दिल्ले लोकप्रतिनिधी रेंवेचे माफिया जाल्यात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. तेन्ना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पूण खाणेपार वाठारांत खंयच बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिनात अशें सांगीत सरपंच अभिजीत गावडेन आरोप न्हयकारले. आमकां कंप्लेंट मेळ्ळा तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे थंय रेंव चालू आसा कितें आसा तें आमी ऑफिशियल वचून पळयतले. बागा म्हणटा ते हय म्हणजे एक केस सर्वे नंबर घातला पळय थंय वचून पळयतले. पूण एज हांव खांडेपारां रावतां पूण म्हाका आतां म्हणजे खांडेपारान खंयच रेंव चालू ना खांडेपारान. आतां जर कोण म्हणटा एविडन्स आपल्या कडेन आसा कितें आसा न्ही तेणी ताका एक सांगपाक सोदता हांव तेणी ते फोटो बिटो दिवच्या पेक्षा थंयच वचोन ते सायडीर वचोन खंय रेंव चालू आसा पळय ती थंय एक मिडिया हातून जाल्यार तेणी दाखोवची. इतलेंच म्हणटा की खांडेपारा हांव खांडेपारचो खांडेपारा खंयच रेंव चालू ना. जे आरोप आसा पळय तेंच्यांनी ते प्रूव करपाक जाय न्ही. खंय सक्शन पंप लायला खंय कितें लायला न्ही. तर म्हाका तरी दिसता खंयच खांडेपारान कित्याक आमी म्हणजे लोकल आसा खंयच रेंव खांडेपारान चालू ना. आतां जर हे कोण सांगता न्ही एविडन्स घेवन फोटो तुमकां जर फोटो कितें धाडला न्ही जाल्यार ते फोटो खंयचे फोटो कितें आसा ते कशें कितें जाता म्हण ते प्रूव करपाक जाय न्ही. आज तुम्ही पळयता की राज्यान खुबशे कडेन अशी बेकायदेशीर रिती उत्खनन करता जे खंयच्याच कोणाचे सरकारी दरबारी जावं कसलीच मान्यता नासतना बेकायदेशीर मोठ्या प्रमाणात रिती काडली वता. अशीच एक घटना पयली काजुमळ पेरीमळ हांगा घडलेली आनी त्या संदर्भात हांगा मामलेदार मायनींग डिपार्टमेंट हेणी एक्शन घेवन ती रिती हांगा बंद केल्ली आसा. आनी अशीच एक घटना आतां जी गांवठण खांडेपार हांगा घडलेली आसा. घटना म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रिती सक्शन पंप वापरून करता आनी तेका CRZ उल्लंघन
मोठ्या प्रमाणात जाता अशें स्थानिकांचें मत आसा. हे संदर्भांत स्थानिकांनी तेंचे बेकायदेशीर रिती काडटा तांकां त्रस्त जावन डेप्युटी कलेक्टर, पोलीस इन्स्पेक्टर फोंडा आनी आमचे जे कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा तांकां निवेदन दिलां की हे जे हांगा रेती बेकायदेशीर रेती काडटा तेंचेर कारवाई करची अशें म्हणून तेणी 11 तारखेक हांगा तांकां सगल्यांक लेटर दिल्लें आसा, निवेदन दिल्लें आसा. तेन्ना हेजेर कारवाय जावची अशें खुबश्या राजकीय लोकांचेंय मत आसा. तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी संबंदीत जे खातें आसा तेणी हेचेर कारवाय करची आनी जी ती मोठ्या प्रमाणात व्हडे वापरून ती रेती काडटा ती व्हडीय जप्त करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा येता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.